जेजून आमकां आपल्या जिवितांतल्यान कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें सांगलां. तो सदांच आपल्या बापायचेर पातयेवन आपलो वावर कोत्तालो. म्हळ्यार तो वेळ काडटा, हें सगळें बरें जाता, पूण तो बापाय बरोबर वेळ सादता. आनी ते ताका हिंचूर मेळोंक येता जंयसर तो मागण्यांत आसा पळय थिंचूर. आनी तो तांकां सांगता, म्हाका अशें कळयलां की हांवें एकाच जाग्यार फामाद जावंक फावना. म्हजो वावर तो न्हय, म्हजो वावर बापाक जाय पळय तसो हांवें करूंक जाय. दुसऱ्यांकूय बरी खबर दिवंक जाय. आनी बरी खबर म्हणजे देव आमचे सवे आसा आनी जितली आमी देवाक एकवटून रावता तितलें आमकां ताचें बरेंपण मेळटा. पूण आनीकूय मनांत दवरूंक जाय, आमी बरीं जाल्यार आमकां आमचेर वायट फुड्यान कोसळटलें जशें जेजूचेर कोसळ्ळें. आनी तेन्ना आमी हें जाणूंक जाय की जेजून आमकां वेंचून काडल्या आपल्या बरोबर संवसाराच्या सोडवणे पासत आमी हे त्रास भोगूंक जाय. तर हें मनांत दवरूंक जाय. आतां पावलून आमकां कितें सांगलां, आमी कोण? आमी सगळीं जेजूची हात्यारां, ताचे सांदे. आतां आमचे कुडींत तर आमी पळयत, आमचे हात पांय सगळे वावर कोत्ता. थंयसर जाय पळय थंयसर आमी पावता. कितें भेदभाव कोत्ता ना. तेच भाशेन एकल्यान एक काम करूंक जाय, दुसऱ्यान दुसरें काम करूंक जाय, पूण हें सगळें बरोबर कुडी पासत आमी कोत्ता. असले मनस्थितीन आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. नाजाल्यार आमी आपलेपणांत रावलीं की ना, मागीर आमी भेदभाव कोत्ता. ही दुसरी ती दुसरी आनी हांव दुसरो, हे भाशेन आमी वावरूंक लागता. आनी तातूंत आमकां धादोसकाय ना, शांती मेळना. तर ह्या पासत आमी जेजूच्या एकवटान सगलो वावर तो कोत्ता आमचें सवें आनी आमी ताका सहकार कोत्ता. हे मनस्थितीन दीस एटिट्यूड आमचें जिवीत आमी सारया. आयज एक सांत, ताचें नांव रेमंड नोनातो. रेमंड नोनातो म्हणजे ताची माय मेली आनी ताका पोट तिचें चिरून ताका भायर काडलो. आनी ताका लागून तो जल्मोंक ना, पूण तसोच आयलो म्हणून हे स्थितीन ताका संवसारांत देवान हाडलो. आनी तो एकदम गरीबसाणीन जियेतालो. व्हडल्या दर्ज्याची पूण सादेपणान ती आसलेली. सगळीं जाणां गेलीं म्हणटच मागीर ताणें ह्या संस्थेन प्रवेश घेतलो. मेर्सेदेरीज म्हणटात ताका. थंयसर तांचो फुडारदोर पिटर नोलास्को ताणें कितें केलें, क्रिस्तांव मुसलमान क्रिस्तांवांक बंदखणींत कशें दवरताले अल्जेरियाक, म्हणटच तो हे भाशेन वावुरतना ताका 3 वर्सांनी त्या संस्थेचो जनरल केलो. म्हणजे व्हडलो दर्जो ताका दिलो. आनी चीफ रॅन्समर म्हणजे वचोन तो लोकांक साल्वार कोत्तालो. म्हणून तो पयशे घेवन वेतालो, तांकां दितालो आनी तो हाडटालो क्रिस्तांवांक सुटून. पूण मागीर ताचे लागीं पयशे नासलेले म्हणटच ताणें आपणाकूच ते बंदखणींत घालून तो थंयसर रावलो. पूण थंयसर रावता आसतना थंयसर पळय ते जेल वॉर्डन्स आसलेले, तांकां सगळ्या जाणांक तो कवेतर करूंक लागलो. हाका लागून त्या मुस्लिमांनी ताचें तोंडूच बंद करून उडयलें. मागीर तांचे संस्थेन ताका म्हणलें तूं भायर काडलो. भायर काडल्या उपरांत पाप सायबान ताका कार्दिनाल केलो. कार्दिनाल करून तो ताका रोमाक आपयतलो तेन्ना तो मेलो. 30 आनी 6 वर्सांचोच आसलेलो. म्हणटच आमी पळयता कशे भाशेन ताणें आपलें जिवीत दर दिसा जेजूच्या एकवटान सारलें आनी हे भाशेन तो सांत जालो. आमी तेच भाशेन दर दिसा आमचो वावर कोत्ता, पूण भायल्यांतल्यान करूंक फावना. भितरल्यांतल्यान जेजू म्हजें सवें आसा आनी हांव आनी तो हो वावर कोत्ता. पूण कोण कोत्ता खरो? तो कोत्ता आनी हांव ताका सहकार कोत्ता. हे मनस्थितीन आमचें जिवीत सारया. आयज आमचे भाव, हिंदू भाव आनी भयणां गणेश चतुर्थी समारंभात, तर तांचे पासतूय आमी मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करया
आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू विरेत आमच्यान जिवंक जायना. तो जावन आसा आमचें हें जिवीत आनी तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सगलें आमचे भितर आसा तितलें ताच्या ताब्यांत आमी करया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना ताका एकवटोन सगलें भितर आहा तितलें ताचें सगळें आमी भायर काडून ताचें दवरया. ताचें दवरलें की तो रोखडोच ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें अदीक बरें करून दिता आमकां. वायट आहा तें काडून दुसऱ्या सुस्कारांत ताचें बरेंपण आमी अणभवया. बरेंपण आयलें म्हणटच आमची भितरली स्थिती बदलता. आमी शांत जावंक लागता. आमी भितरल्यान सगळें स्पश्टपणी पळोवंक लागता आनी भावार्थान आमचें जिवीत अदीक सारूंक लागता. तर हे भाशेन हो अणभव आमी घेवन ताचे गोठायेन ताचे सांदे कशें आमी जियोया. हो वार तो वार खंयचोय वार जावं तो देवूच आमचें सगळें करता आनी देव दुसऱ्याय सगळें करता. आनी हे परी सृश्टी भाशेन आमी प्रत्येकां आमचो एकेकाचो वावर करीत आसा. आनी देवाक हे परी आमी मोहिमा हाडया, आर्गां दिवया.